सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान कुडचडे वाठारांतल्या थळाव्यांनी एकठांय येवन युट्यूबर गौतम खट्टर आड सांग्या पुलिशेंत कागाळ दाखल केली. खट्टराक बेगोबेग अटक करपाची मागणी करीत पोरणे गोंयच्या चर्चे मुखार भौशीक माफी मागची अशी मागणी लोकांनी केल्या. तशेंच ताका गोंयांत येवपाक बंदी घालची अशी मागणी केल्या. आवासा आम्ही गांवां रावता म्हणून गांवा म्हणटात, पूण असले जे परके लोक हाडून त्या डिसायडमेंट क्रिटिसायज करतात आनी तुमी लोक कितें आयकतात. 40 मिनिस्टर आसा आनी एक मिनिस्टर जर येवन 40 मिनिस्टरां हालयता जाल्यार तुमी कॅपेबल जाल्यार तो कॅपेबल. आतां आमी पळय त्या कितलो भाव गादीन करता, तो तोंड दिला आनी मायेन खाता. आमी सत्यनारायणाक पुजा करता, तो तोंड व्हरून दिल्यार ते खाता. नातें आमचें तशें आसता. तें नातें पडपाक आज आमगे क्रिस्तांवांचें उलयलें, फाल्यां हांव एसटी समाजाचो एसटी म्हळ्यार उलयलें जाल्यार कितें बिरसा म्हणटा आनी फिरसा म्हणटा आनी गिरसा म्हणटा केलें जाल्यार मागीर कशें हें कशें. म्हणजे तुमी पयलीं जाती फोडपाचें काम करतात. पयलो मुद्दो तो हेका फोडपाचें काम. हें फोडप ना. आमी गांवचे एकवट आसा, गांवचे भितर खाव, खंयचोय राव, झाडां मार राव, बंगल्यार राव, तो आमचो भाव. दीस क्रिटिसायज तें करूं जायना. ह्या देवाचें तें करपाक. परशुराम खंड पोरसूर आले बाण मांडाले, बाणासुरा शब्द घे आनी साखळ घे उतर घे. गोंयकार तो गोंयकार. आनी खंयच्यान काबार करप म्हणून म्हाका कांयच कळना. सामको सेन्सिटीव आनी इतलो राग येता हो चितलो जाल्यार तेणे जी उतरां उलयली आमगेलो साफ्राज साहेबाक तें आयकलें जाल्यार रक्त शिंटा. फक्त थोडो आमगे कायदो आसा इंडिये म्हणून तेका उगी रावता आमी. पयलीं कायद्याचें आज म्हणल्यार सरकारान कित्याक त्या ऑर्गनायझराक ऑर्गनायज करून अरेस्ट करूं ना तो एक व्हडलो क्वेश्चन पडटा. कित्याक आमच्या कायद्या भितर एक वायकेरियस लायबिलिटी म्हणून कॉन्सेप्ट आसा. सो अंडर दॅट वायकेरियस लायबिलिटी फर्स्ट गव्हर्मेंटान त्या ऑर्गनायझराचेर केस करून ताका रजिस्टर करपाक जाय आशिल्लो, पूण गव्हर्मेंटान तें करूं ना. आनी आमचे 3 जाण नालायक, थंय मंत्री एकलो आनी 2 जाण नालायक हे MLA स्टेजीर बसून ते नाटक पळयताले. त्या मंत्र्याक आनी त्या MLA एक क्वेश्चन विचारपाक सोदता. बाबा हो जर तेणें जर आमच्या चीफ मिनिस्टराक ना जाल्यार तांकां ना तांच्या बापायक समज जर टेररिस्ट म्हणिल्लो जाल्यार ते थंय बसून रावताले ना? कोण रावना आशिल्ले. समज चीफ मिनिस्टराक जर ताणें कोण तो खट्टरान जर हे म्हणिल्लो, कट्टर काय गट्टर कोण तो, तेणें जर समज जर ताका जर चीफ मिनिस्टराक जर टेररिस्ट म्हणिल्लो जाल्यार ते थंय बसता आसले ना? ते थंय ताका धांवणयता आशिल्ले. जाल्यार आमची सेंट फ्रांसिस झेवियरा जेन्ना तेणें टेररिस्ट म्हणलो, टेररिस्टाच्या काही वायट उतर मागीर दिली. हे नालायक मिनिस्टर थंय रावन कितें करताले? हो एक व्हडलो क्वेश्चन आमकां. आज लोकांनी आमच्या वांगडा मंडळाध्यक्ष, आमचे सिनियर कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे आशिष भाऊ आणि आमचे सगळे मंडळाचे आणि आमचे लोक एक जो खट्टर कसलो खट्टर आमकां खबर ना ताचे स्टेटमेंट केलो निषेध करपाक आनी पुलीस कंप्लेंट फायल करपाक आमी सगळे जमा जाल्ले आसले. ऑनरेबल CMन जेन्ना इन्सिडंट जालो तेणें प्रॉमिस केल्लें की रोखडो एक्शन जावन ताका अरेस्ट करतलो. अनफॉर्च्युनेटली आतां ऑलमोस्ट 4-5 दीस जाले, सो तेज्या भावाक हाडलो पूण ताका हाडूना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट करता की ताका अरेस्ट करून जी शिक्षा आसा म्हणजे एज पर लॉ कितें शिक्षा आसा ताका जावपाक जाय. तेजे खातीर आमी PI जो नेल्सन हांगा आसा ताका आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह दिला. तेणें सांगलां की फुडें ते व्हरतले. एक लक्षात दवरपाक जाय की आज आमचे मदें सगळे कुडचड्या आनी गोंयांत मुस्लीम, क्रिस्तांव, हिंदू भाव एकठांय रावता, एकमेकांचे सण मनयता आनी हें करता तेन्ना एकूच विशय की कोणो भायलो येवन आमचे भितर दुस्पळ करपाचें ना, आमची फुटाफुटी करपाचें ना, आमी ते कशें टॉलरेट करचें ना.